क्रिसमस सण क्रिस्तांव भावांचो मोठो सण आसून क्रिसमसा निमतान क्रिस्तांव भाव आपले घरांनी आनी घराभोवती वेगवेगळी सजावट करतात। 25 डिसेंबराक जावपी नाताळ सणा निमतान राज्यांतल्यो सगळ्यो बाजारपेठ्यो भरगच्च सामानांनी भरल्यात। वचत थंय बेली, नखेत्रां, तयार गोठे, देवांच्यो मुर्त्यो, मेणवाती, चॉकलेटीची बॉक्सां, वेगवेगळे बॉल, माळो, क्रिसमस ट्री, सांताक्लॉसाची म्होवाळी आनी हेर सजावटीचें सामान विक्रेक आसा। म्हापसा बाजारांत लोकांनी क्रिसमसा निमतान स्टॉलां लायल्यात। कांय लोकांनी स्वता तयार केल्ल्यो वस्तू विक्रेक हाडल्यात। सुंदर सुंदर सजावट केल्लें सामान चायनाच्यान भारतांत येता। दर वर्सा प्रमाण अंदू गिरायक मातशें कमी आसा अशें सामान विकपी एका दुकानदारान सांगलां। आणि तुम्ही खंयच्यान माल हाडटा? आमी आमचो सद्या रिस्पॉन्स सद्या मातसो कमी आसा, म्हणजे गिरायक सद्या सुरू जावंक ना। सद्या हो माल आमी बॉम्बेच्यान हाडटा, चायना म्हणजे बॉम्बेत येता माल, बॉम्बेसून आमी घेता। सद्या अजून आमकां गिरायक अजून तितलें व्हडलेंशें कांय ना। पोरू तरी मातशें आसलें आमकां, म्हणून आतां 4 दीस जाले आमी हांगा आसा। सद्या तरी कांय ना। रेट चड हाया? दिसान दीस रेट वाडत आसता न्हू। प्रत्येक वर्सा आमचो आयटम चेंज आसतातूच, म्हणजे पूर्व हें आसलेलो अंदून आसता न्हू, मातसो डिफरंट आसता। म्हणजे डिजायन डिफरंट, म्हणजे बेल्ली डिफरंट, म्हणजे डेली बाय हे आतां मास आहा न्हू, हे आमी पोरूचे मास आसले, तोंड आसलें, आतां तोंड हें आता न्हू, घुस्पडाक खाता, आतां बेश्टें तेंतलें हें हाडटा, तेका हें ना, मास ना, आतां दाडी आनी हें आसा बेस्टी। 8-10 दीस पयलीं आमी घालताय माल, म्हणजे लोकांक कळोंक जाय बाबा माल आसा बाबा। फक्त पयलीं इतरोन वयतात लोक आनी गिरायक थंय 2-3 दीस भितर आमचें कितें हें जाता। म्हणून सामकेंच मातशें कमी कहें दिसता, जावंक जाय इतलें जायना। दुकाना समोर गाडयो लायता आनी कितें लायता, म्हणजे हें सारकें ना, सिस्टम सारकी ना। सिस्टमान सामकी फ्लॉप आहा, म्हणजे गाडयो येतात बाजारानूच गाडयो, आनी गाडयो येयल्योच आमकां ताजें कितें ना। फक्त मुन्सिपाल्टीन कितें तरी पळोवंक जाय आसलें ना तें, पुलीस धरूंक जाय आसलें गेटीर, तशें कांय ना। आयडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार।